हिस्टॉरिकल म्हणून जेन्ना BJPचे गव्हर्मेंट जाल्लें तेन्ना पर्रीकर CM आसलो त्या टायमार हॉल्डोणा आनी कोयरा हे दोन ब्रीज बांदले म्हणजे खोर्जुव्या वचपाक. ते ब्रीज बांदल्या उपरांत जर तुजो मेंटेनन्स जावंक जायो तो मेंटेनन्स काय जायना. तर तो कोयरांचो जो ब्रीज आहा पळय तो ब्रीज केवळ ओपन जाता तसो तो ब्रीज आसलो आणि ते मायनीचे हेका लागून ते वर्कशॉप बीन आसा त्या वर्कशॉपान वचपाक बोटी वचूंक जाय म्हणून तो ओपन असो हें जाता तसो तो ब्रीज आसलो. पूण आयज तो तेच्या उपरांत तो केन्ना उडोवंकच ना. पूण आयज जर तेची परिस्थिती पळयली जाल्यार सारकी सगळे जे तेचे हे आहा ते गंजल्या, सगळे कलमॅन सगळे हें जाल्ले आहा. जो ऑपरेट करपाक लागून जनरेटर आहा तो पावसान तो भिजून तो बीन हें जाल्लो स्क्रॅप जाल्ल्या भशेन जाल्लो आहा. इतलो कोट्यांनी रुपयाचो खर्च केला पळय तो मेंटेनन्स जावचो अशी ह्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. ह्या बद्दल आमी आमदाराकूय विचारलें, आमदारांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. फाटल्या दिसांनी आमी तो एक इश्यू केल्लो हेजो ब्रीज पोयरा टू खोर्जुवें तेचे मेंटेनन्सूच जावंक ना. तुवें पयलें आसतलें दोशी वाटेन व्हडले जनरेटर आसा कितें आसा वो ही आतां एसेंब्ली आसा हितून तुमी हो विशय बी तुमी काडूं शकता काय म्हणून. कित्याक ती मेंटेनन्स त्या ब्रिजाची जावकूच ना. त्या ब्रिजाक ओपन ब्रीज तो आनी दोशी वाटेन दोन बॅरिंग आसा. तुमी पयलें आसतलें ते जनरेटर कशें भितर पिड्यार जालें कितें जालें कितें गव्हर्मेंटाचे हेजेर सगळे असेंब्ली येतले म्हणून हिशोब काडटले आमी असेंब्ली टायमान ते हांव मानून घेयना. हांव कितें म्हणटा तूं हिशोब हाडलो मुगे टेंशना हांव वयतलो पळोवपाक आनी मागीर हांव लेटरूय बरयतलो. मागीर कोण ना जाल्यार मागीर असेंब्लीन काडूं जाता कितें जालां कितें स्टेटस ना. तेन्ना मागीर ते म्हटलें वी वील लूक इन टू वी वील स्टडी इट टू जाणां अशें करून आन्सर दिता कांय जायना मागीर. सो एटलीस्ट वी कॅन कॅच देम अप एंड रेग्युलर मेंटेनन्स. इवन आय वील टेल यू वन थिंग आमचे रस्त्याचे कितले व्हडले व्हडले आहात. कितले रस्ते टारींग केले ना 10 वर्सां मायज टारींगू जालें ना. केले पयले पाटी सोडून गेले म्हूण इट इज अ बेसीक नेसेसिटी. एंड आय हॅव अप्रोच द गव्हर्मेंट. आय हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्मेंट. मागीर हांव रिमायंडर धाडटलो इफ इट डज नॉट वर्क आय वील एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स. कित्याक यू कांट what I won't use the word this thing, but you can't divert funds only to one constituency or to one area. You must have an equitable distribution of funds, and these are things which are basic requirements. You do a road, you must maintain it. Same way bridge kelo, bridge must be maintained. So it is not a favor you are doing to me, it's not a favor you are doing to the people, it is what you are duty bound to do. And there's a budget available, so you must do it within that thing. Otherwise you don't build roads when you can't maintain it. So therefore even I will tell you अनेक सांगता खोर्जुव्यांच्यो शाळा आहा. खोर्जुव्या शाळा पासून हें जालां क्रॅक जालां लिकींग जातालें ते पासून मागीर डेंजर जातले लोकांक. आमचे आल्दोना तेरसेना शाळा आहात ते पासून हांवें रिपेरिंगाक रिक्वेस्ट केला. रिप्लाय आयला दे आर टेकिंग इट अप फॉर रिपेर्स म्हूण हें करूंक जाय. रेग्युलर मेंटेनन्स आहा तेन्ना हें आसपाक जाय. स्टुडंटा खातीर हांव खोर्जुव्याच्यान श्यामसुंदर फडते. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.